मातेवाचें शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसाकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमा पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाच्या दारवोंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्याच्या, परम याज्ञिकाच्या आनी साश्टांच्या हातांतले जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना, सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वलोन पेद्रूक म्हणलें, चल, सैताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोल्यांचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. देवाचें उतर हें.